बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या वतीन म्हणजे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आज आमचे मदें हांगा उपस्थित आसात म्हणजे वयश्री संतोष तुर्वेकर, तशेंच धीरज गांवकर, तशेंच आमचे दीपक कोमरपंत। आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जो विशय सांगपाक सोदता तो म्हळ्यार बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान फाटलीं 2 वर्सां आमी श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही संबंद गोवाभर दीन दुबळ्या अशा गरिबांक घर बांदपाच्या जो प्रयत्न आमी संकल्प केल्लो तो आमी फुडें व्हरत आसा। आनी गेले सादारणशे 2 वर्सांनी पळयलें जायत आमी की पयल्या रावंडाक आमी 20 घर केली आनी त्या वेळाचेर लोकसभेचे स्पीकर आमचे माननीय ओम बिर्लाजी हजर आशिल्ले, गोंयचे मुख्यमंत्री हजर आशिल्ले आनी त्यांच्या उपस्थितीत 20 घरां दिल्ली आनी त्यानंतर आमी दुसऱ्या लॉटांक परत 20 घरां दिली। आज आमी तिसऱ्या लॉटांक जावन आमी 30 घरां दिवपाचो कार्यक्रम आमी करता आनी 30 घरां दिवपाच्या निमित्तांतल्यान आमी 23 ऑगस्ट बरोबर 3 वरांचेर की कळाघातमी पणजे हांगा की श्रमदान अधिवेशन जे आसा चालू केला आनी त्या अधिवेशनाक आमी 30 घरां ज्या दीन दुबळे अशा लोकां खातीर जी आमच्या कार्यकर्त्यांनी स्वयंसेवकांनी घर बांदली त्या घरांचे चावी आमी दिता। त्या अनुशंगान म्हणजे श्रमदान हो कन्सेप्ट कितें आसा आनी कशा तरेन ज्या कन्सेप्टान सामाजीक तत्वाचेर घरां बांदली वता आनी कशा तरेन सामाजीक तत्वाचेर अनेक श्रमदान वॉरियर कशे तरेन काम करता हे सगळें सविस्तर गोंयकारांक कळचें म्हणून आमी फाटले सादारणशे 1-2 म्हयने अथक परिश्रमांतल्यान संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंत, धारबांदोडा पासून मुरगांव पर्यंत जे आसा जे समाजाशी संवेदनशील अशें जे व्यक्तिमत्व आसा, जे आर्थीक दृश्टिकोनान सदन आसा, वैचारीक दृश्टिकोनान सदन आसा, अशा सगळ्या लोकांक आमी ह्या अधिवेशनाक आपयता आनी ह्या अधिवेशनाच्या निमित्तांतल्यान हो पूर्ण कन्सेप्ट जो आसा तो संपूर्ण गोंयच्या प्रत्येक मनशा पर्यंत पावचो आनी तो संदेश दिवपा खातीर आमी ह्या अधिवेशन करता। आनी ह्या अधिवेशनाक की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हजर आसतले, तशेंच आमचे भारत सरकाराचे ट्रायबल वेलफेअर मंत्री राज्यमंत्री दुर्गादास भुईकी हजर आसतले आनी गोंय सरकाराचे अनेक मंत्री, आमदार आनी संपूर्ण गोंयभरांतल्यान जे आमचे वेलविशर आसा, चिंतक आसा ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले। तुमकां ह्या विशय ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक आमी सोदता की श्रमदान हो कन्सेप्ट जो आसा तो वेगळो अशें कितें कांय न्ही, तो जुने पद्दतीन आमचे म्हणजे ग्रामीण भागांतल्या लोकांचेर जो एकंदर जो एक संस्कार आशिल्लो, जे एक आमचे कल्चर आशिल्लें, गांवचें गांवपण, मनीसपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची संकल्पना आशिल्ली आनी त्या आदाराचेर लोक समूहान जे जीवन जगताले आनी तातूंत एक नारो आशिल्लो आपुणूय जगात आनी आमकां सगळ्या गांवांक जगयात अशा प्रकारची संकल्पना त्या वेळाची आशिल्ली आनी एक स्वतंत्र अशें एडमिनिस्ट्रेशन चलतालें आनी तातूंत लोक सुखी समाधानी रावताले। आनी तोच संकल्प जो आसा, तोच विचार आसा, तोच कल्चर जो आसा की परत रिवायज करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी प्रारंभ केला आनी त्या प्रारंभांतल्यान आमकां यश मेळिल्लें आसा। काणकोण म्हालांतल्यान आमकां जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स रजिस्टर जाल्ले आसा, पर्योळ, सांगे ह्या भागांतल्यान आनी 500 व्हॉलंटियर्स रजिस्टर जाल्ले आसा। फुडल्या येणाऱ्या अधिवेशनाच्या ज्या संकल्पनेंतल्यान आमी फुडल्या पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आसा ती संपूर्ण गोंयभरांतल्या 12 तालुक्यांत आसा आनी फुडल्या काळात 5000 व्हॉलंटियर्स ह्या श्रमदानाचे उबे करप आनी तातूंतल्यान ह्या बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान दीन दुबळ्या गरीब मनशाची सेवा करपाचो असो एक संकल्प आमी सगळ्यांक घेतलेलो आसा आनी तो ताजें एक्सपान्शन जावचें, ताजें लोकांक ताजें म्हत्व पडचें, ताजें कन्सेप्ट लोकांक पडचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी येता त्या 23 तारखेर कला अकादमीक
बरोबर 3 वरांचेर आमी हे अधिवेशन घालतात. त्यामुळे हांव सगळ्या ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमचे संपूर्ण गोंयभरचे की जे लोक श्रमदानाची संबंधित आसा, बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाशी संबंधित आसा, जे लोक आमकां आमच्या विचाराचे संबंधित आसा, अशा सगळ्या लोकांनी त्या अधिवेशनात येवचें अशा प्रकारची विनंती ह्या वाच्या हांव करता. ही 20 घरां जी आसा ती आमची काणकोण आसा, रियो आसा, सांगे आसा, सावर्डे आसा, अशा सगळ्या लोकांनी आसा. 30 बांदून तयार आसा, ताचे जागे दिवपाचें काम जे चवथी उपरांत चवथीक तांकां मेळची अशी आमची एक संकल्पना आशिल्ली की चवथी निमित्यान तांकां आमी ती घरां दितात. हय, आमी पयल्या 2 लॉटां दिवसांनी आमी 40 घरां दिली. आतां आमची 30 घरां रेडी जाल्ली आसा आनी 30 घरां आमी 23 तारखे आसा ह्या कन्व्हेन्शनाच्या आमी ताचे जागे दितली. श्रमदान हो कन्सेप्ट पुरा आनी फुडें वचो की आमचो प्रयत्न आसा की त्या दिसांतल्यान की फुडें कशें एक्सपांड करपाक. आतां आमी ते लिमिटेड सोडपा आशिल्लें, लिमिटेड काणकोण सक्सेस जाली, प्रियो सक्सेस जाली. आतां खूब म्हणजे गोंयभराच्या लोकांच्या डिमांड येता आनी म्हाका दिसता की आतां आमी जे 70 घर जाल्ले आसा म्हाका दिसता ज्या तरेन लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा त्यामुळे वर्साक 100-200 घर बांदपाक पडलें कठीण आसा अशें दिसना म्हाका. त्यामुळे सगळ्या लोकांचे सहकार्य आसत जर जायत ते मेळूंक शकता. आज हांव हेचीच गजाल हांव सांगता, आज आमी आमच्या गोंय सरकाराचे जे सिनियर स्कील आनी ज्युनियर स्कील अशा ऑफिसरांक केले, म्हणजे तांकां श्रमदान हो कन्सेप्ट कसो आसा, कितें आसा, कितें कशा तरेन आसा आनी तांचे बद्दल म्हाका दिसता खूब बऱ्या जाणांनी ताचेर चर्चा केली, डिस्कशन केली, संवेदना तांचेर आसा हे लक्षांत घाली आनी तातूंतल्यान आमी ह्या सगळ्या कन्सेप्टा खातीर काम करपाक तयार आसा अशा प्रकारचें तांणी निवेदन त्या आमकां केल्लें आसा. एक घर उबी करपाक ताज्या वापरान बरी जर 70-80 स्क्वेअर मिटर घर आसत जाल्यार 70 स्क्वेअर मिटर घर आसत जाल्यार ताजो व्हॅल्यू सादारणसो 15 लाख पर्यंत जाता आनी ताजो आमी सगळे ऑल इंडियन करता आसल्या कारणान आसा न्ही दरवर्षी 7 ते 8 लाखां घर आमी कंप्लीट करता. म्हाका दिसता आतां पर्यंत म्हाका पयशे मागपाक पडले ना. म्हणजे ह्या लोकांचे म्हणजे जे सदन लोक आसा तांकां अपील केल्लें आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आनी आमचे वेल्युएशन आसा त्याच लोकांनी येवन जे आसा की ताजी मजा म्हळ्यार कशें आहा की कोण म्हणटा सिमेंट दिता, कोण म्हणटा चिरी दिता, कोण म्हणटा 1-2 दिता, कोण अशें करत करत आनी करता करता कांय लोक जे आसा आपूण एक घराचो कॉस्ट आपण दिता अशें म्हणणारे लोक आमकां मेळ्ळे आसा. आनी त्यामुळे आत्तां म्हाका जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा खूब जाणांचे अशा प्रकारचे मदत आनी सहकार्य मेळत आसा आनी त्या संदर्भात आमकां समजून घेवपा खातीर अशे लोक येत आसा आनी त्यामुळे ताजो आमकां अभिमान आसा. त्यामुळे तेच लोक आमची स्फूर्ती सांगता ना काणकोण तालुक्यात ना. म्हणजे आतां आमी समजा सावर्डे आसा, केपें आसा, सांगे आसा आनी पिरवळ्याक आसा. पिरवळ्याक आमी आतां 12 घरां कंप्लीट केल्या. काणकोणा नंतर तर मेजर जर हें आसत जाल्यार पिरवळ्याक आसा, प्रियोग आसा. गोंयच्या भायर आमी वायनाड जे आसा न्ही ताचे टॅक्निकल गजाली काय उरिल्ले पूण आमी पूर्ण टॅक्निकल गजाली कंप्लीट केल्यो. आमी वायनाडासून 2 घर घेता बांदपाचे. कितें म्हणटात ना ना ऑल आमकां खंयच्याय गोश्टींची आमकां करपाक आमचे जे लोक हांगा जात ना, धर्म ना, खंयचो मतदार म्हणजे आसतलो नासतलो ताजोय विचार ना आनी जातीचो विशय येना, हांगा धर्माचो विशय येना. हांगा गरीब जी एकच जात आसा आनी त्या गरीब मनशाक मदत करप इतलोच भाव आसा. ताजे आमी म्हाका मत मारला काय मत मारना, मत मारतलो काय न मारतलो हाजोय विचार आमी करिना आनी ते विशय फक्त काणकोण मतदारसंघा पुरतोच मर्यादीत ना. हो विशय आसा आमी पूर्ण गोवा वापरचे. गोवा भरांतलो जो मूळ निवासी आसा, मूळ गोंयकार आसा, जो जाका स्वताची जमनी आसा ताची खोप आसपाक आसा की त्या जाग्याचेर आमी म्हणटा म्हणजे आमी हांगा जमीन घेवपाचे आनी ह्या सगळ्या बाकीचे टॅक्निकल गजाली आमकां पडना. आसा तेंच घर किंवा ती खोप आसा पडली आसा तीच आमी पूर्ण ताका करपाक म्हणटा. न्ही म्हणून प्रयत्न तो आसा. म्हणजे आमी आतां कशें आहा की आमी सगळे अशे प्रयत्न करता. म्हणजे काणकोणांतल्यान स्वयंसेवक ते जर गोंय भरांतल्यान जर स्वयंसेवक म्हणजे काम करपी जो ऑडिटर्स मेळ्ळे आसले जाय गोंय भरांतल्यान की आपल्याच भावाक आमी मदत करपाक जाय. हो भाव जो आसा जाय तातूंतलो एक म्हणटा तें गांवचें गांवपण, गांवचें मनीसपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची जी आमची एक परंपरा आसा आनी ती जर
ती जर परत प्रत्येकाने ध्यान करले असं लक्षात येतात नाही. हांव सदन असल्या कारणान अशें म्हज्या बरोबरचो म्हजो भाव आसा, म्हणजे गांवचो शेजारी आसा, ताका मदत करपाची भाव जर आमी सगळ्यांनी एक मनीस मदत करूंक शकना, आमी सगळे लोक एकठांय घालून जायत न्ही, मदत करपाक शकता. आणि तोच आमचो संस्कार आशिल्लो. पयलीं जुन्या पद्दतीन आसा न्ही की आमी गांव लोक एकठांय घेवन गांवांतलो एखादो मनीस जर फाटल्यान उरलो आसा ताका मदत करता. एखादो मनीस बरो ना आसा तर जायत न्ही, जाल्यार त्या वाटेर ताका शेत रोवपाचें उरलें आसा तर जायत न्ही, जाल्यार गांवचे लोक सगळे एकठांय जावन ताचें शेत रोयताले. अनेक प्रकारची घटना आसा आणि अशा तरेन लोक एक समूहान रावतले. आणि त्यामुळेच म्हाका दिसता आज ते जर आमी रिवायज केलें आसत तर जायत नाही. आज थोडेशे आमी शिकला, आमी व्हडल्या पोस्टाचे आसात, आमी सदन आसात, बिझनेसमॅन आसात, ह्या सगळ्या लोकांनी जर आपल्या प्रत्येक गांवांतल्या मनशाक सदन करपाचे जर प्रयत्न केला आसत तर जायत न्ही. आणि त्याच बरोबर फिजिकली जर काम करपाक मदत जर लोकांनी केली आसत तर जायत न्ही. व्हडलें कठीण कांय ना आणि ते जावपाक शकता. आणि प्रूव्ह करून 70 घरांक अशी ऑटोमॅटीक अशीच केल्ली आसा. ती फुडें 100 घरां 200 घरां किंवा 1000 घरां ती कंप्लीट करपाक व्हडली कांय हरकत ना. ताका लोकांनी साथ आसत जाल्यार जायत न्ही. कितें शक्य. येस, थँक्यू. सांग कितें फाल्यां या मरे सगळे. बरें ऑप्शन येता म्हणा. खुशीची गजाल जी आयकल्या पळय तेजेर मातसो तुमचो विस्तारान मातशें सांगता तुमी. कितें विचार नांव मंत्री पदाक येता, तुका मिनिस्ट्री मेळपाची आसा, इतली वर्सां जाली. अरे ते जालें तें फाल्यां शपथी जाता मरे. कन्फर्म जालें जाल्यार कन्फर्म फाल्यां शपथी जाता. फाल्यां 12 वरांचेर आसा. जे कोण येवपाक कितले वरांचेर आसा? 12 वरांचेर. स्पीकर पळय. स्पीकर फाल्यां दितलो. फाल्यां दितलो. बरें, आतां आनी नव सवाय येता मरे. फाल्यां नांवां येता मरे. ना ताजें त्याच संदर्भात काय उलयना. फाल्यां दोग तुम्ही आनी दिगंबर काम. एक गजाल तुका विचारपाक जाय म्हणटा पळय तेच म्हणलें. एवरी नाव जेन्ना आमी स्पीकर आहले तेन्ना तुमकां सदांच विचारताले मंत्री पदाचेर. तूं म्हणटाले कितें स्पीकर आसा आमी खुशी आसा, स्पीकरा कडेन काम जातलें मंत्री कोण जालें. मंत्री घेवपाक कित्याक पडलें. एक गजाल लक्षात दवरूंक ही विशय हो ही म्हाकाय आशिल्लो पयलीं. हो तुमी म्हाका प्रेस म्हाका विचारतले म्हाका सगळे गजाली आसा. हांवें ज्या वेळाचेर 2022 29 मार्च ह्या दिसाक हांवें विधानसभेचो अध्यक्ष पद घेतलें. आनी त्या दिसाक हांवें ठरयिल्लें, हांवें सांगिल्लें की विधानसभेचो सभापती हो 365 काम करतलो आनी विधानसभेच्या सभापती पदाची गरिमा वाडयतलो. आज म्हाका ताचो पूर्ण अभिमान आसा, गर्व आसा की हांवें ज्या तरेन म्हाका संपूर्ण काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक वळखता की ज्या तरेचे ज्या संवेदनशील मानान पळयता आसनी आनी खऱ्या अर्थान आसनी हें पद हांवें व्हड करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो म्हाका सक्सेस जालो. म्हाका ताचो अभिमान आसा. आनी त्यामुळे ह्या पदार हांवें कायमस्वरुपी रावचें ही म्हजी स्वताची इच्छा आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना कितें आसा की आमच्या संघटनात्मक काम आनी बाकी सगळे गजाली पळयल्यार ती पक्षाक सुद्दां जी आसा केन्ना केन्ना गरज पडटा. आनी त्यामुळे पक्षा पेक्षा आमी व्हडली ना. जर पक्ष आसा म्हणून आमी आसा जे हेजी मोठी जबाबदारी मेळटा. आनी नेक धरून आनी सारको खेडेगांवांत कार्यकर्ते आसा की पक्षाच्या आज्ञेनुसार पक्षात सगळे प्रकारचे काम करत हांगा आयिल्ले आसा. गेली फाटले सदनचे 27-28 त्यामुळे म्हज्या ह्या संघटनात्मक कामाची पक्षाक गरज आसा म्हणून हे पद हांवें पक्षांत दिल्ली आसा जबाबदारी मानली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.